आम्ही गीत घेऊया 828 पेज नंबर 14 सर्वेस्पराच्या मानांक. सर्वेस्पराच्या मानांक नवे गीत रचून गाया आमची खातीर चोरया ताणे करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या मानांक सांगो जाले गीत गायता. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणो, आयज पवित्र सभा भाग्यवन मोनिकाची परब समारंभता. आमी जाणा भाग्यवन मोनिका भाग्यवन आगस्तिनाची आवय आनी तिणें जायतें देवा लागीं मागलें आपल्या पुताची काळीज बदलूंक. तो व्हडलो फिलॉसॉफर तो आनी आपलें जिवीत तो देवा सशीं पयस तो जियेतालो आनी आपल्या आवयचेच मागण्यांनी भाग्यवन मोनिकाच्या मागण्यांनी ताचें जिवीत बदललें. ती एक आमचे पासून सदांच मागणी करता. तर आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमची सगळी मागणी भाग्यवन मोनिकाच्या उदेरीन आमी ती देवा मुखार आमी मुखार दवरुया. प्रितीच्या भावान भयणो, हे पवित्र तीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां अडकून घेवया. सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सपदिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तणान उच्चारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पश्चात भाग्यवन सदांच आंकवार मरे सगळे जिवितान भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदिता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. कोनवाल्या बापा, दुखिस्तांच्या बुजवणारा भाग्यवन मोनिकान आपल्या वाट चुकलेल्या पुताक आगुस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुकांनी तुजी कृपा जोडून घेतली. आमची दुकां आनी मागणी मानून घे. आमच्या कर्तुबांनी वाट चुकून गेल्ल्या आमच्या भावा भयण्याची दया कर आनी आम्हा समेस्तांची भोव करून आमचे मदले दुखेस्त आवयची बुजवण तूंच जा म्हूण विस्वासान मागता. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजो चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भागिवून पावलून तेसोलनिकाराक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, आमी कसले कोश्ट काडटा आनी कशें हारपीत जातेले हाचो तुमकां उगडास आसा. तुमकां कोणाकूच जोड जायना जावंक आमी तुमकां देवाचें शुभ वर्तमान परगोटेल्या तेन्ना दीस रात आमी वावर करतेल्या. भावार्थाचें सोत तुमी मानून घेतला तेन्ना तावन तुमचे सोरी कशे भाशेन प्रमाणीकपणांनी न्यायनितीन आनी चुकी विरेंत आमी चलतेल्या. ताचे गोवाय तुमी आनी देव. बापूय आपल्या भुरग्यां सोरींक करता तशें आमी तुमचे मदल्यान जोन एकल्यान सोरी केल्लें म्हूण तुमी जानत. आपल्या राज्याच्या वैभवाक
तुमकां आपयल्यांत त्या देवाक सोबता तसलें जिवीत जिवंक तुमकां आमी सारकी वाट शिकयतली. तुमकां धीर दिलो आनी नेटान उलो मारलो. देवाक निरंतरी आमी आर्गां दिवंक आनीक एक कारण हें. आमचे कडसून तुमी देवाचो निरोप घेतलो तेन्ना मनशाचें उतर कशें तुमी तो मानून घेतलो ना. बगर देवाचें उतर कशें तर तें खरेंच तुमचें उतर आनी तुम्हा भावार्थ्यां मदें तें आपलें बोल दाखयत आसा. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका आयकताय. आनीक पाड म्हणुया. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका आयकताय. तुज्या आत्म्याक कडचो खंय म्हूण पयस सोरून वचून तुज्या मुखा वेलो खंय म्हूण पळोवन लिपून स्वर्गार चोरून गेल्यार तूं आसाय थंय. नरकांत पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. पाकोट्या लावून उदेंती वाटेन उडून वचून जाल्यार दोर्या उतरून अस्तोमते वाटेन बिराट सोडून काडल्यार थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवता. तुजो उजो हात म्हाका घोट दवरता. जबाब. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. कालकाक म्हाका लिपोवन दवरून आनी म्हजे भोंवतणी उजवाड रातचो आदार जावन अशें म्हणून जाल्यार तो कालोक तुका कालोक न्हय, कित्याक तुज्या दोळ्या मुखार रात दिसा वरी पळजोलता. आदार आनी उजवाड तूंच एकूच. जबाब. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorbespora, 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 soy, जो कोण देवाचे उतराक पालो दिता असल्या मनशा सोवे खरेंच देवाचो मोग सोपून जाला. Sorbespora, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिजेवांनो, तुमचें कोटा तर तुमी चुनो काडलेल्या समाधी सारके. ते भायल्यान मनशाक सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान मेलल्यांची हाडांनी आनी सगळे जिन्साचे हळशिकेन भरल्यात. तेच परी तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पूण भितरल्यान तुमी दोंगेपणान आनी खोटेपणान भरल्यात. दोंगी धर्मशास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो, तुमचें कोटा. तुमी प्रवाद्याचे फोंड बांदतात आनी प्रमाणीक मनशाच्यो समाधी नेडयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या दिसांनी आमी आसलोल्या जाल्यार प्रवाद्याचें रगत वारोवंक तांचे बरोबर आमी वांटो घेवचे नासल्या. म्हणटच प्रवाद्यांक जियेशी मारतल्यांची तुमी संसद म्हूण तुमी गोवाय. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचें माप तुमी भरात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मगाच्या भावन भयणो आमी जायते फावटी जायते एड्स चोयतात, एडवर्टीजमेंट पळयतात आनी आमी जेवणाचे बी एड पळयले आसतले. ते आमी पळयल्या उपरांत आमकांय जायती उर्बा येता, रूच येता ते वचून खावंक. केन्ना
एक एड पळयलो एक कसलो बर्गर ओ कसलें आनी कसलें जेवण ओ कसलें सॉफ्ट ड्रिंकाचें तें आमी पळयल्या उपरांत मोगाच्या भावन भयणू आमकां तें वचून खावंक दिसता वा पिवंक दिसता. पूण मोगाच्या भावन भयणू एक फिल्मांत जसो एक एक्टर ताका न्हेसयतात आनी दुसरोच कॅरेक्टर कसो करतात तेन्ना तो रोल प्ले करपाक तेच भशेन न्हू हे एडवर्टिजमेंटांतूय बी हे जे आमकां दिसून येता तेंय बी भायल्यानूच ते पळोवंक जाय म्हूण ते पिक्चर जें आसता तें बेश्टें फेक आसता आनी भितरलें तें खरेंच आसना. जेन्ना आमी रेस्टॉरंटांत वतात वो आमी कितें तें पळयतात तो ती इमाज आनी आमी कितें पळयलें तें दुसरेंच आसता. तेच परेन मोगाचें भावन भयणू आयज आमी पळयता जेजू असलीच ताकाय असलेंच दिसलें की हे फारिझे आनी धर्मशास्त्री जे आसात तेय भायल्यांतल्यान ते पळोवंक बरें दिसता आनी ताकाच लागून आयज आमी ह्या दिसांनी आमी पळयत आसा जेजू ह्या फारिझेवांचेर आनी धर्मशास्त्रांचेर शिंणटा. आयज आमी पळयता लास्ट 2 खोटां जेजूची 2 खोटां तो आयज उलयता ह्या फारिझेवां वयर. कित्याक मोगाचें भावन तांकां एक इमाज तो घालता ती म्हणल्यार तो म्हणटा ते चुनो लायिल्ल्या समाधी भशेन पॅलस्तिनींत न्हू पॅलस्ताईन तातूंत आजून पर्यंत आयज पर्यंत न्हू तांचे जे समाधी आसात न्हू फोंड जे आसात ते चुनो लावन दवरतात. कित्याक तांचें ते पयलेंच पुर्विल्ल्या काळाचें तांचें जें मानप आसलें कितें समाधीचेर पांय पडलो वो ते हात लायलो जाल्यार न्हू ते अशुध्द जाताले देखून तें लोकांनी पळोवच्याक ते भायल्यान बरेच चुनो लावन ते वायट करून उडयतात. आयज मोगाचें भावन भयणू तांकां शिंणटा कित्याक ते तांची काळजां असलींच भायल्यान पळोवंक ते बरें दिसतात पूण भितरल्यान तांचें सगळेंच वायटूच आसा आनी ताकाच लागून जेजू तांकां शिंणटा. कित्याक ते भायल्यान बरोवन दिसता खरें पूण ते लोकांकूय देवा सुशें व्हरपाचे सुवातेर तांकां सर्गीय राजा कडले ते पयस व्हरतात तांकां ते पयस करतात आनी हे धर्मीक फुडारी जावन देखून ते तांकां सारको मार्ग दाखयना म्हणून जेजू तांचेर ही अशे उतरांनी तो वागता. आमी पळयत जाल्यार मोगाचें भावन भयणू शिव वर्तमानांत जायते फावटी हांवें पळयलां जेजू प्रमाणीक मनीस आवडटात आनी चडशे आमी पळयता जेजू पातक्यां सांगाता तो तांचो संबंद आसा. जायते पातक्यांक तो बक्षिता पूण तो जाणा हे फारिझे आनी धर्मशास्त्री जायते पातक करतात पूण तांकां असले उतरांनी कित्याक वागता काय. कित्याक मोगाचें भावन भयणू तांचे भितरल्यान जें आसा पातक जें आसा ते ओळखूंक पावनात आनी आपल्या जिविताची ते बदलणी करूंक पावनात. दुसऱ्या पातक्यांक जेजू बक्षिता तो पळयत जाल्यार मोगाचें भावन भयणू ताणें जेजूची भोगसण आपणायलें देवाची कृपा आपणायली देवाचो मोग आपणायलो आनी ताणें आपलें जिवीत आखेच बदल्लें. ताकाच लागून मोगाचें भावन भयणू पुनर्जिवनपणा उपरांत जेजू पयलोच मारिया मागदलेनाक मेळटा. मारिया मागदलेन जी एक पातकी बायल आसलेली जेन्ना तिणें देवाचो जेजूचो मोग अणभवलो तेन्ना ती जेजूचोच पाटलाव करूंक लागली आनी जेजूक ती सोदूंक दिवंक फंडाशी गेली. आमी आनी एक उदाहरण पळयत जाल्यार म्हणल्यार न्हू पयलो मनीस जेजू बरोबर स्वर्गार चडपी म्हणटा तो एक चोर आसलो जो जेजू बरोबर खुर्सार केलेलो तो आनी जेजू ताका त्याच घडयेक जेन्ना तो आपूण पातकी म्हूण मानून घेता त्याच घडयेक तो ताका स्वर्गीय राज्यांत ताका भितर काडटा. तेच परी आमी पळयतात जेजूचो शीस पेद्रू फटकिरो तो जायते फावटी 3 फावटी ताणें जेजूक नाकारलो आनी तरी आसतना जेजू ताच्या हातांत पवित्र सभा चलोवंक ताका अधिकार दिता. आयज मोगाचें भावन भयणू आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारूया पळोवया आमी जायते फावटी आमी देवा लागीं येता तेन्ना आमी भायल्यान तावनूच बरीं करूंक जाय म्हूण करतात वो ही आमची कर्तुबां आसात आमची जी रिती आसात ते आमी भायल्यान करतात वो आमी देवाच्या मोगा लागून करतात ते आमी नियाळ करूंक गरजेचें. आनी हें करिना जाल्यार देखून न्हू आमी देवा लागीं कृपा मागूंक गरजेची आमकां ताच्या आनीक अदीक अनुभवान भरूंक
आनी हें करता जाल्यार मोगाच्या भावन भयणो आमी मागण्यांत वेळ सारूंक गरजेचो, जेजू सांगाता वेळ सारूंक गरजेचो. तर आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना देवा लागीं कृपा मागुया, जेजूक अदीक आनी अदीक अणभवूंक, ताका ताची जाणवाय आमच्या जिवितांत येवंक, ताचो मोग आमी अणभवून तोच मोग आमी सगल्यांक दिवंक. हीच जावन ती आमचें ह्या आयच्या दिसाचें मागणें. आमी गीत घेवया C2 पेज नंबर 28 आमची पडले वरदाना. आमची पडले वरदाना निष्कळंक कोस्ताकारोस दोयाळ बापा माय मोगोस तांची वरवीं आमकां बोस पवित्र आत्म्या देवून ये दाना आमची संस्कारच्या जेजू सोबे आमचो येवन देवा कडच्यान आवडच्या आमची पडले वरदाना निष्कळंक कोस्ताकारोस दोयाळ बापा माय मोगोस तांची वरवीं आमकां बोस. म्हज्या भावान भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्पदिदार देवा, भाग्यवान मनिकांत तुजे भक्तिनीचें भोव सुगुणीत जिवीत आमकां सगल्या व्हडान फायद्याचें देख दिता. तांचे विनंतीन आनी आमी आमच्या जण एकल्या बेसान जेजूचे शिकवणे प्रमाणें चलोवंक तुजो आदार आमकां दी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदिदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजे पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं आमकां गवाय करताय. तुजे सडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा करस पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासन तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काळज. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटूया. तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला आनी देखून आमी तुका दिवन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या आज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगाती, तिच्या पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन मोनिका, भाग्यवन धर्मदा आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदिदार बापा, सर्वंतन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें चिकल्ल्या प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया, आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्ल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारण्या दिव नाका, पूण वाड्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वाड्यांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अतिरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजो चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेडयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी.
सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया D13 पेज नंबर 54 जेजू बऱ्या गुंवल्या. मोलादीक मोतयां सोदून भोंवतल्या एका वेपाऱ्याची सारकें सर्गीचें राज. एक उंच्या मोळाचें मोती मेळटूच तो वेता आनी आपलें सगळें विंगता आनी तें मोती विंगतें घेता. प्रार्थुया. सर्वपदिदार देवा आमच्या भोव मोगाड बापा, भाग्यवन मोनिकाच्या परवे दिसा हे देवीक जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमच्यो मोती उजवाडाय आनी आमचीं काळजां मोगान पेटय. अशें आमचें जिवीत कोतकोतीत ओत्रेकांनी आनी तुका मानता तसले कोरण्यांनी बरों. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सर्वपदिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांचीस शाराक मागणें सगळें बराबर म्हणया. भाग्यवंत फ्रांचीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सरवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता
आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता हांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शादी पाव म्हूण मागता हांव. आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. F7, पेज नंबर 88. जेजूक आमचे मोदें दवरून. जेजूक आमचे मोदें दवरून, एकामेकाक प्रितीन दिवन, चलया आमी परतून करा, तांच्या मोगाक मनशांक जिखून. जेजू चलो मोगार रस्त्यार, मोगार रस्तो आमी दवरया.
Page 30, A70. A70, break forth into joy. A70, page 30, 30, A70. A70, page 30, break forth into joy. A70, page 30. Break forth into joy, O my soul. Break forth into joy, O my soul. In the presence of the Lord, there is joy forevermore. Break forth into joy, O my soul. Break forth into love, O my soul. Break forth into love, O my soul. In the presence of the Lord, there is love forevermore. Break forth into love, O my soul. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. And with your spirit. Today we remember Saint Monica, mother of Saint Augustine. She lived in the 4th century, married to a pagan. She had 3 sons. The eldest one was Augustine. And Augustine lived an immoral life with a woman for several years. It was a great pain for Monica. She prayed and prayed and tried her best. Nothing happened. Finally, due to her prayers and due to her efforts, she met Saint Ambrose, the bishop, and through him, she could bring back her son to the church. He became a priest, a bishop, and a doctor of the church. Monica is a model for all the mothers. Our mothers' sincere and consistent prayers can do wonders in the lives of her family. So today, in a special way, let us pray for all the mothers. Today, Santa Monica sisters celebrate their feast. Let us also remember them in our prayers
The sisters come there for 1 year course. May God bless them and bless their studies. Let us also remember our Hindu brethren. Today they start the Ganesh Chaturthi, the festival of Ganesh. In Konkani it is called Chauth. They worship God in their own way, and God accepts it. Therefore, we have to accept. We may not do their way. They worship God sincerely. It is a joyful and meaningful festival for them because it is a family festival. All the members of the family who are near and far, they come for this festival to their original home. The house is painted, decorated, and today they will install the idol of Ganesh. The place is called Makar. In that they place and install. And once the idol is installed, it is no more an idol. It is Ganesh himself. That's what they sincerely believe. May God bless all our Hindu brethren, especially along the coastal line, who celebrate this feast. God also may give them the grace that they may accept people of other faiths and live with them in peace and harmony. And on our part, let us ask God to pardon us, because many a times we have negative attitudes towards people of other faiths. Therefore, let us ask God to pardon us. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us pray. O God, who console the sorrowful and who mercifully accepted the motherly tears of Saint Monica for the conversion of our Saint Augustine, grant us, through the intercession of them both, that we may bitterly regret our sins and find the grace of your pardon, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Thessalonians. You remember our labor and toil. Brethren, we worked night and day, that we might not burden any of you, while we preached to you the gospel of God. You are witnesses, and God also, how holy and righteous and blameless was our behavior to you. Believers, for you know how, like a father with his children, we exhorted each one of you and encouraged you and charged you to lead a life worthy of God, who calls you into his own kingdom and glory. And we also thank God constantly for this, that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a word of men, but as what it really is, the word of God, which is at work in you believers. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial psalm, our response shall be, O Lord, you search me and you know me. Kindly repeat. O Lord, you search me and you know me. Oh, where can I go from your spirit? Or where can I flee from your face? If I climb the heavens, you are there. If I lie in the grave, you are there. A response, O Lord, you search me and you know me. If I take the wings of the dawn and dwell at the sea's furthest end,
Even there, your hand would lead me. Your right hand would hold me fast. Response, O Lord, you search me and you know me. If I say, let the darkness hide me, and the light around me be night, even darkness is not dark for you, and the night is as clear as the day. Our response, O Lord, you search me and you know me. Kindly stand for the gospel. Train me, Lord, to observe your law, to keep it with your heart. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds and to his disciples, Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which outwardly appear beautiful, but within they are full of dead men's bones and all uncleanness. So you also outwardly appear righteous to man, but within you are full of hypocrisy and iniquity. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, saying, If we had lived in the days of our fathers, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets. Thus you witness against yourself that you are sons of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of your fathers. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. These days, the Gospel reading is from the Gospel according to Saint Matthew, chapter 23. And this entire chapter, we heard that Jesus criticizes Pharisees, Sadducees, scribes, and lawyers with harsh words. Usually, Jesus didn't use harsh words for people. Then, why he used these harsh words, calling them hypocrites, liars, you are whitewashed tombs and all? Of course, Jesus didn't use the chapter 23 at once. At different times, he criticized them, and the author has put the sayings of Jesus together in chapter 23. Jesus used harsh words for them because instead of giving importance to their holy book called Tanakh, which has got 24 books from our Old Testament, they created their own rules, regulations, sayings called Talmud. Talmud consisted of teachings and writings of rabbis. There were 10 commandments given by God to Moses, to the people of Israel. But they had multiplied so many rules and regulations, and it became a burden for common Jewish people. And the Pharisees themselves did not observe them. They had a double standard, one for them and one for people.
What they preached to the people, they did not practice. So naturally, Jesus said, hypocrite. I, as a priest, I preach from here, and if I do not practice what I preach, will you not say I'm a hypocrite? May not be in my presence. Surely you will say afterwards, what that priest is telling, he himself is a hypocrite. And you who listen to the word of God, and if you don't practice, will you not be hypocrites? Sure. Secondly, they fasted, prayers and all. As a show, they wanted people should recognize them, people should praise them. Are we different from the Pharisees? We also want that, no? Including priests. If people come to us and tell us, Father, you preached well, oh, we feel very nice. And if nobody comes, then we say, what, this congregation, I prepared so well, I preached, and nobody appreciates me. Once again, we are Pharisees. Why do we need appreciation? It is our duty to preach the word of God. So when you have done your duty, you have done your duty. Praises or no praises, He will see and He will reward. The Pharisees and the scribes also considered themselves holier, higher than common Jewish people. Are we different? We also make this discrimination based on caste. Actually, I have said many a time, there is no caste system in Christianity. We have only one caste. We belong to the caste of Jesus. That's all. But from our previous religion, there are people, including priests, they take pride. I belong to this group. I belong to this group. And Pharisees. Therefore, Jesus used the harsh words. And those words which Jesus used for them is applicable to us. The Pharisees and the scribes were very narrow-minded people. They interpreted the law called Torah. Torah is the 5 first books of Pentateuch from the Bible. Very narrow interpretation. And multiplied their own laws. They didn't want to change one bit of it. Are we different? Are we ready to change our traditions? For example, in Goa, in a few parishes, definitely at Raya, there are conferria, 2. One with the red and white opus, another one blue and white. Why? Why 2? Because red and blue don't belong to us. They are different. Will our people will say, henceforth we will have only one color, either red and white or blue and white? No, we are so stuck to our traditions. And this practice goes on in Goa and many places. And we are very comfortable with it. Is it not a discrimination? And we say we are Catholics. What is the meaning of the word Catholic? Catholic means universal, open-minded. But we have become close-minded and we say we are Catholics. We are not Catholics. We are just like those Pharisees and scribes of Old Testament. Therefore, let us ask God today to change our hearts and minds and to become open to accept the God's word and to live
the message of Jesus both in the letter and in the spirit. O Lord, accept this gift of bread, we humbly pray. We are poor sinners, Lord, with many debts to pay. But Lord our Father, this offering will soon become your Son. Hear us, Lord. Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. We bring you these sacrificial gifts, O Lord, to commemorate Saint Monica, humbly entreating that they may bestow on us both pardon and salvation through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in goodness you created man, and when he was justly condemned, in mercy you redeemed him through Christ our Lord. Through him, the angels praise your majesty, dominions adore and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exultation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for all, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ,
we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri, our Bishop, Simeon, our Auxiliary Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us address our Heavenly Father in the words of Jesus, our Savior. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, especially from our pride and our narrow-mindedness. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the risen Lord. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are we who have been called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May the body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to life everlasting. Amen. Take this and eat, D86, page 134, 134. Take this and eat, D86. Take this and eat it, for this is my body. Take this and drink it, for this is my blood. Taste
Kindly close your eyes. Our Savior, risen Christ, has come in our hearts. Let us thank Him. Let us praise Him. Let us ask Him to bless the sisters of Santa Monica Convent, to bless all our Hindu brethren who celebrate the festival of Ganesh Chaturthi, to bless us, to bless our families, our relatives, our friends, our neighbors, including our enemies. The kingdom of heaven is like a merchant who travels in search of fine pearls and who, on finding one of the great price, sold everything and bought it. Let us pray. May the working of this divine sacrament enlighten and inflame us, Almighty God, on this feast day of Saint Monica, that we may be ever fervent with holy desires and abound in good works through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Let us go in peace to love and serve the Lord and one another. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Pray for your intentions. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Good morning and have a cheerful day. G7, page 192. G7, page 192. Mother of God, plead with your Son. Pray for us sinners, Mary most pure. May God pour cleansing streams over us, washing our souls from every stain. Mother of God, plead with
मोगडा जेजू, काळजान आमच्या तूं आतां आसाय. तुका आमी दिन वाचतां, आर्गां दिता, पोरणी पाट कोत्ता, स्तुती गायता आनी आमचें जिवीत सगळेंच तुज्या हातान घालून तुज्या जिवितान तूं आमकां अदीक आनी अदीक भाग दिताय म्हणटच तुजे कुडीचे सांदे कशे आमी जियेता. आमचें सगळें जिवीत तुवें आमकां दिलाय, पूण तुवें आमकां स्वतंत्रपण दिलेलें आसाय आमकां निवडच्याक. पूण ही निवड आमचे अस्तिकी आमी कोत्ता, ताका लागून आमी पातकान पडटा. पूण जेन्ना आमी तुजे कडेन मागता आनी तूं आमकां शिकोवंक लागताय, तुजे पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान तूं आमची मनां उजवाडायताय आनी हे पुरी तूं आमकां समजणी दिताय कितें म्हणूंक कितें करूंक कशे भाशेन आमी जियोंक तुज्या सांगाता, तुजे बरोबर तुजे ठांय. आनी हें जिवीत आमचें सगळें तुकाच आमी ओपून दिता, कित्याक तुज्यानूच तें आमचें सगळें जियोंक जाता. दोळे बंद करून आमी आतां भितरल्यान साश्टांगी ताचे सरशी पडया आनी आमचें जिवीत ताका सगळें समोर पळोवया. घे दोनिया, घे दोनिया, म्हजी सत्या, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुवेंच तें म्हाका दिलाय. तुकाच तें हांव दितां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तुजे कुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. ताचो वापर कर. म्हाका फकत म्हाका फकत तुजो मोग तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. आनी तुजी कृपा इतलेंच पुरो. इतलेंच पुरो. आमेन. आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताचें रोगता म्हाका दादोस कर. नाणोय म्हाका उदकान कोणवळ्याच्या. पवित्र कुश्टाणो म्हाका गोट करात. तूं बरवे जेजू चिंतान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. तुजे सरशिलो कोडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सरशी येवंक तूं म्हाका फर्माय. सांतां भोगतां सांगाती सदांकाल तुका वाखाणच्याक. मोगाळ जेजू, उदार काळजाचो म्हाका कर. कितली कठीण जावं ती तुजी सेवा, तिका खान मारूंक म्हाका तयार कर. जखमी जावचो आसा जाल्यार जावंक. झुजूंक म्हाका आयतो कर. विसो मेळत ना मेळत कसल्याय कामाक म्हाका सुटसुडीत कर. मजुरी मागी नासतना गोश्टी वावर करूंक म्हाका उर्बेन बोर. तुजी खुशी कोत्ता म्हूण जाणो जावंक ही एकूच जावं दी म्हजी मजुरी. आमेन. सुकली आमचे दोळे जेजूचे रुथी रावन दवरया. ताची किरणां आमचे भितर येवन तो आमकां भितरल्यान नितळ निर्मळ साफ करून ताचें जिवीत आमचें सगळें आसा तें उजवाडाक काडटलो आनी हाडीत आसा प्रत्येक मागण्यांतल्यान, प्रत्येक सुस्कारांतल्यान. सगल्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी मागया. सगळीं आमची भाव भयणी ह्या संवसारांत आसा तितल्याय पासत आमी ह्या वेळार मागण्यान दवरया. आनी जितली आमी ताच्या पवित्रपणान जियेतल्या तितलो तांकां फायदो जातलो. जशे भाशेन मोनिकान
पवित्रपणान आपल्या घरकारा पासत आपल्या पुता पासत आपले मागणे जिवीत भेटयले तांचे परिवर्तना पासत तेच भाशेन आमी सगळे आमच्या भाव भयणी पासत मागया. आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेली आसा त्या सगळ्यां पासत जी कोण आमकां पिडापीड दितात क्रिस्तांव म्हणून तांचे पासत आमी मागया. आमच्या भाव भयणी पासत मागया जी आयज तांचो उत्सव सेलिब्रेट करतात समरमतात तांचे पासत मागया. आनी आमच्या घराब्यांनी एकवट उदीक जेजू सोपे वाडच्याक आनी ताच्या एकवटान रावन एकामेकाचो मोग ताणें आमचे केला ते भशेन आमी एकामेकाचो करच्याक ही कृपा आमी मागया. त्या भायर कितल्याच जाणांनी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा. जल्माचो दीस सेलिब्रेट करतात ओ काजाराचो दीस मनयतात. हेर तांच्यो गरजो आसात. थोडी हॉस्पिटलांनी आसात. हे सगल्यो तांच्यो गरजो आमी जेजूच्या पांयांक घाला दवरया आनी आतां आमी ह्या मागण्यांत भाग घेवया. पयले सुवातेर आमचो भावार्थ आमी उच्चारून अर्थबरीत म्हणून आमचें जिवीत जेजून आमकां भासायलां शिकयलां आनी दाखयलां तें आमी पत्करया. सत मानता देवाक सोदपोदिदार बापाक स्वर्गार आनी पितमीच्या रोशनारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो आंकवार मारयेंतान जल्मलो वंश पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तो इतान जिव्यान मेलेल्यांची मुत्सवी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातक्यांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ बोरवासो प्रितीमोग हे तीन आत्मीक गुण आमी अदीक खोलायेन जेजूच्या सांगाता सारच्याक सायबीण माय कडेन बागयोन फ्रांसीस शेवर कडेन बागयोन तिनासा कडेन बागयोन जुजेवाजा कडेन बागयोन मोनिका कडेन मागया. आमचें जिवीत खोलायेन जेजूच्या सांगाता जियोवच्याक. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय सावस्रमदन सुदैन सुदैचो पोच जेजू भगवंती बरे देवाची माये आम्हा पापियांक ती विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वडार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय सावस्रमदन सुदैन सुदैचो पोच जेजू भगवंती बरे देवाची माये आम्हा पापियांक ती विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वडार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय सावस्रमदन सुदैन सुदैचो पोच जेजू भगवंती बरे देवाची माये आम्हा पापियांक ती विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वडार. आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां सदां सदांकाल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नमान तुका देवाचे चोडूपूर बायचे सर्वेस्पोत तुजे सोपें आसा. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरेतून कृपेन बोलले सोरेस्पो तुज्या ताय आसा उत्सुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवंती बरे देवाची माये आम्हा पापियांक ती विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वडार. आमेन. नमान मरेतून कृपेन बोलले सोरेस्पो तुज्या ताय आसा
Ostoऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. नोमान मरे तूं कुरपेन भरलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा. Ostoऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. नोमान मरे तूं कुरपेन भरलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा. Ostoऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. नोमान मरे तूं कुरपेन भरलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा. Ostoऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. नोमान मरे तूं कुरपेन भरलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा. Ostoऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. नोमान मरे तूं कुरपेन भरलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा. Ostoऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. नोमान मरे तूं कुरपेन भरलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा. Ostoऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. नोमान मरे तूं कुरपेन भरलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा. Ostoऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. नोमान मरे तूं कुरपेन भरलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा. Ostoऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. उन्नत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. Adi आणि आता सदां amen. O माझ्या मोगाचे जेजू, बगोस आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली, वर सगळ्या आत्म्या सरकार करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोषाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें चेकुस्वांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुऱ्यां मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडोक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तांणी पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार, आमेन. मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा. ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा. ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा. ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा. ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा. ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा. ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा. ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा. ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. Bagienti predevaci mai, amo papia katimilenti kor, atanamcha manancha avrar, amen. मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे टाय आसा.
ओसऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Devachi Mai, Amma Papianga Divinity Kor, Atani Amcha Monacha Belar, Amen. मान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझे ठाय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Devachi Mai, Amma Papianga Divinity Kor, Atani Amcha Monacha Belar, Amen. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र Adi ane adan, Sodan Kalamen, Moja Mogacha Jesu, Bugos Amchi Patka, Niwaram Kaim Konacha Ujantli, Won Soglot Mea Sargar, Bogoros Sorgoros Aslolang. तिसरो संतोषाचो मिस्तेर बेल्या नोगरान दुर्बलपणान जेजू जल्मता लूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोणे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळेंनी गुटलावन खावणेंत दवरलो आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुझे खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस मोटोग्राय सायज आमकांली आनी आमी आमची चुकलेले बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मोरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Devachi Mai, Amma Papianga Divinity Kor, Atani Amcha Monacha Belar, Amen. नमान मोरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Devachi Mai, Amma Papianga Divinity Kor, Atani Amcha Monacha Belar, Amen. नमान मोरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Devachi Mai, Amma Papianga Divinity Kor, Atani Amcha Monacha Belar, Amen. नमान मोरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Devachi Mai, Amma Papianga Divinity Kor, Atani Amcha Monacha Belar, Amen. नमान मोरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Devachi Mai, Amma Papianga Divinity Kor, Atani Amcha Monacha Belar, Amen. नमान मोरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Devachi Mai, Amma Papianga Divinity Kor, Atani Amcha Monacha Belar, Amen. नमान मोरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Devachi Mai, Amma Papianga Divinity Kor, Atani Amcha Monacha Belar, Amen. नमान मोरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Devachi Mai, Amma Papianga Divinity Kor, Atani Amcha Monacha Belar, Amen. नमान मोरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Devachi Mai, Amma Papianga Divinity Kor, Atani Amcha Monacha Belar, Amen. नमान मोरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Devachi Mai, Amma Papianga Divinity Kor, Atani Amcha Monacha Belar, Amen. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्मा Adi ane atan, Sodan Kalamen, Moja Mogacha Jesu, Bugos Amchi Patka, Niwaram Kaim Konacha Ujantli, Won Soglot Mea Sargar, Bogoros Sorgoros Aslolang. चवथो संतोषाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरान भेटयतात लूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती परमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योजना समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुजलाक व्हेलो आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय दी आनी आमचे चुकल्याक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारण पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोचताय सा उस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोईचो पूज जेजू देवाची माये आम्या पापल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बिलेले सर्वेस पोचताय सा उस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोईचो पूज जेजू मरे देवाची माये
आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बिलले सर्वेस पोचताय आसा उस्त्रा मदें तू सदो आनी सदोयचो पुचे जेजू देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बिलले सर्वेस पोचताय आसा उस्त्रा मदें तू सदो आनी सदोयचो पुचे जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बिलले सर्वेस पोचताय आसा उस्त्रा मदें तू सदो आनी सदोयचो पुचे जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बिलले सर्वेस पोचताय आसा उस्त्रा मदें तू सदो आनी सदोयचो पुचे जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बिलले सर्वेस पोचताय आसा उस्त्रा मदें तू सदो आनी सदोयचो पुचे जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बिलले सर्वेस पोचताय आसा उस्त्रा मदें तू सदो आनी सदोयचो पुचे जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बिलले सर्वेस पोचताय आसा उस्त्रा मदें तू सदो आनी सदोयचो पुचे जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बिलले सर्वेस पोचताय आसा उस्त्रा मदें तू सदो आनी सदोयचो पुचे जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोग्याचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोंडांतली उज्यांतली ओ स्वर्गा सगल्यांक आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोशाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रे मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपो आयज आमकां दी आनी आमच्या चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाची माये पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आता आणि सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या जातली वर सरकार सगल्या आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. पान 190 आणि 3 आर 30 आणि 1 तिसरो कडवो घेवया. उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचे स्नान माथ्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादूसपण. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षीस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा
स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमपणाच्या उज्यांतली दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्र्यांत जेजूची आप परगोटणी जो हांव 2, 4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें उस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांची शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमच्या शिता तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां तारणी पडूंक दी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचचे ताय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचचे ताय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचचे ताय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचचे ताय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू भाग्यवंत मारी देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचचे ताय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू भाग्यवंत मारी देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचचे ताय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू भाग्यवंत मारी देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचचे ताय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू भाग्यवंत मारी देवाची आमच्या पापया खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचचे ताय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू भाग्यवंत मारी देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचचे ताय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू भाग्यवंत मारी देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचचे ताय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच जेजू भाग्यवंत मारी देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोंड्यांची उज्यांतली ओ स्वर्गा सगळ्यांक आत्म्याक भोग करून चोड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याचे पुरकुटणी मार्कू 1:14 ते 15 जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान अशें पुरकुटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन
तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसवटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलें बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण पाटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. भाग्यवान मारे देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. भाग्यवान मारे देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. भाग्यवान मारे देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. भाग्यवान मारे देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. भाग्यवान मारे देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. भाग्यवान मारे देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्फोट तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू. भाग्यवान मारे देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोंड्यांतली उजांतली ओ सर्गांत सगळ्यांक आत्म्याक भोव करून चोड गरज आसतलें. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचें मुखामोळ बदल्लें ताचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोवन लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांनी बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्फोट तुजे ताय आसा उस्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्फोट तुजे ताय आसा उस्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्फोट तुजे ताय आसा उस्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्फोट तुजे ताय आसा उस्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्फोट तुजे ताय आसा उस्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्फोट तुजे ताय आसा उस्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माये आम्या पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सोरेस्फोट तुजे ताय आसा
उस्त्रमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू मरे देवाची माई खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवांमध्ये कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे तायसा उस्त्रमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवान मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवांमध्ये कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे तायसा उस्त्रमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवान मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवांमध्ये कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुझे तायसा उस्त्रमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवान मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोंडांतली उजांतली ओर स्वर्गार सगळ्यांक आत्म्याक भोग करून चोर गरज आसलेलें. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार हे म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान बरोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुजी ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुजी ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुजी ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुजी ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाची माई आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मय बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आसा आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोंडांतली उजांतली ओ स्वर्गार सगळ्यांक आत्म्याक भोग करून चोर गरज आसलेल्यांक. आर 30 घेवया पान 192 तिसरो कडवो घेवया. जेजू आमच्या प्रभू जेजू
आमच्या प्रभू जेजू. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर. गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40 ते 45. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटल्या रोगताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोत शिश्यां सुशी उठून येत जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां टायमार पडोवन दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पच्छेताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवणी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पच्छेताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवणी कर. आतां आनी आमच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पच्छेताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवणी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पच्छेताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवणी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पच्छेताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवणी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पच्छेताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवणी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पच्छेताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवणी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पच्छेताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवणी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पच्छेताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवणी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सोरेस पच्छेताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवणी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोग्याचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमखोंडांतली उजांतली. ओ स्वर्गार सगळ्यांक आत्म्याक भोग करून चोर गरज आसलेल्यान. दुसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेर बोंड मारूंक लायले. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां टायमार पडोवन दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पच्छेताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदोइचो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवणी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पच्छेताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदोइचो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवणी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पच्छेताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदोइचो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवणी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पच्छेताय आसा. वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदोइचो पूज जेजू. देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवणी कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय असा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदोईचो पुचे जेजू मंगल मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय असा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदोईचो पुचे जेजू भगवान मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय असा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदोईचो पुचे जेजू भगवान मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय असा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदोईचो पुचे जेजू भगवान मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय असा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदोईचो पुचे जेजू भगवान मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय असा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदोईचो पुचे जेजू भगवान मरे देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोंडाची उजंतली ओ स्वर्गा सगळ्या वतम्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यो 27:28-29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पळतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बोटी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू भाग्यवती माये देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू भाग्यवती माये देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू भाग्यवान माये देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू भाग्यवती माये देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू भाग्यवान माये देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू भाग्यवती माये देवाची माये आमच्या पाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा.
ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यवान मारिया देवाची माये आपल्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां यमपणांतल्या जांतली ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोग करूंक चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांदार खुरीस दितात जो हांव 1917 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पापां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे सवे आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां यमपणांतल्या उजांतली ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोग करूंक चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोडटा. ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
Neman Marie Caprin Billy Suris Pochne Sahasramade Sado and Sadotso Puchis. Bhagavati Maria Devache Mai, Ama Papiangati Notikor, Ataniam Cha Monacha Velar, Amen. Neman Marie Caprin Billy Suris Pochne Sahasramade Sado and Sadotso Puchis. Bhagavati Maria Devache Mai, Ama Papiangati Notikor, Ataniam Cha Monacha Velar, Amen. Neman Marie Caprin Billy Suris Pochne Sahasramade Sado and Sadotso Puchis. Bhagavati Maria Devache Mai, Ama Papiangati Notikor, Ataniam Cha Monacha Velar, Amen. Neman Marie Caprin Billy Suris Pochne Sahasramade Sado and Sadotso Puchis. Bhagavati Maria Devache Mai, Ama Papiangati Notikor, Ataniam Cha Monacha Velar, Amen. Neman Marie Caprin Billy Suris Pochne Sahasramade Sado and Sadotso Puchis. Bhagavati Maria Devache Mai, Ama Papiangati Notikor, Ataniam Cha Monacha Velar, Amen. Neman Marie Caprin Billy Suris Pochne Sahasramade Sado and Sadotso Puchis. Bhagavati Maria Devache Mai, Ama Papiangati Notikor, Ataniam Cha Monacha Velar, Amen. Neman Marie Caprin Billy Suris Pochne Sahasramade Sado and Sadotso Puchis. Bhagavati Maria Devache Mai, Ama Papiangati Notikor, Ataniam Cha Monacha Velar, Amen. Neman Marie Caprin Billy Suris Pochne Sahasramade Sado and Sadotso Puchis. Bhagavati Maria Devache Mai, Ama Papiangati Notikor, Ataniam Cha Monacha Velar, Amen. Moima Papa Kaniputa Kanipuita Atmya Adi Atani Sada Sada Kal, Amen. O Muja Magacha Jesu, Bogosam Kam Chipatka, Nivaram Ka Yamkonat Leojantli, War Sorgar Sokleotmyang, O Gurun Chod Goros Aslolyang. एक पान नंबर 180 आणि 8 188 वी विल तिसरो कडवो घेवया R24 आमचे जिवीत आणि एकूच वाट क्रिस्तांचो उजवाड दोनी रात क्रिस्ताचो आमचो इश्ट सोनाळी क्रिस्ताचो पांच ओर्काचे मिस्तेर पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता आमच्या बापा स्वर्गींच्या मार्क 16 आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो जाय आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरेत कृपेन बोललेले सरस्व तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारये देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेत कृपेन बोललेले सरस्व तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारये देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेत कृपेन बोललेले सरस्व तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मारये देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
मान मरे तू कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या भितर तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्य मारी देवाची माई आम्ही पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे तू कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या भितर तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्ही पाप्या खातीर विनंती कर आता आम्ही आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे तू कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या भितर तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्ही पाप्या खातीर विनंती कर आता आम्ही आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे तू कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या भितर तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्ही पाप्या खातीर विनंती कर आता आम्ही आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे तू कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या भितर तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे तू कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या भितर तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्ही पाप्या खातीर विनंती कर आता आम्ही आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे तू कृपेन भरलेले सरेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या भितर तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्ही पाप्या खातीर विनंती कर आता आम्ही आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. म्हणून बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आदि आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ माझ्या मोगाचे जेजू भोगो सबका आमची पातका निवार आमकां आमी कोणांतली उजांतली चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू सर्गात चडटा. मार्क 16:19 आनी सोमयान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर सर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. गिराज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेले बक्षिता तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर नत कर आता आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमो बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू भोगूस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोंडांतली उजांतली वो स्वर्गार सगल्या आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बसायल्लो पवित्रोत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सभेचे देंवता. 2 दुतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच जोणजोणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्र आयज आमकां दी आनी आमच्या चुकल्यांची बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां गाळ्यांत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजू. बागेती रे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजू. बागेती रे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजू. भाग्यवान मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजू. भाग्यवान मारे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजू. बागेती रे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजू. बागेती रे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजू. बागेती रे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजू. बागेती रे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजू. बागेती रे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोर तुजे टाय आसा श्रेयामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छेजू. बागेती रे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां सदां काळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उजांतली वो सगल्या आत्म्या स्वर्गार भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडी 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगल्या वस्तुऱ्यां भितर बोवड त्या सर्वेस्वराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्र आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेली सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेती रे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेली सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेती रे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेती रे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेती रे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठांय आसा
ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Beredavachi Mai, Amapapiang Divinity Kor, Ataram Cham Nanchavara, Amen. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Beredavachi Mai, Amapapiang Divinity Kor, Ataram Cham Nanchavara, Amen. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Beredavachi Mai, Amapapiang Divinity Kor, Ataram Cham Nanchavara, Amen. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Beredavachi Mai, Amapapiang Divinity Kor, Ataram Cham Nanchavara, Amen. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Beredavachi Mai, Amapapiang Divinity Kor, Ataram Cham Nanchavara, Amen. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Baghetti Beredavachi Mai, Amapapiang Divinity Kor, Ataram Cham Nanchavara, Amen. मोहिमा बापाक आनी पुताक पवित्र आत्म्याक Adi ane atan sodan kala, Amen. Moja mogacha Jesu, Bogo samchi patka, Niwaram kaem konacha ujantli, Won sogle otmiam sorgar, Bokorot sorgarot aslalya. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक दिव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल चे पांयां तोळा आसलो चोंद्रीम आनी चे माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांत ती आमकां निवार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू भगिनी मारिये देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू Baghetti मारिये देवाची माये आमच्या पापल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू Baghetti Maria devachi maye, amma papaya खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू Baghetti Maria devachi maye, amma papaya खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू Baghetti Maria devachi maye, amma papaya खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू Baghetti Maria devachi maye, amma papaya खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू Baghetti Maria devachi maye, amma papaya खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू Baghetti Maria devachi maye, amma papaya खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू Baghetti Maria devachi maye, amma papaya खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा ऑस्ट्रियामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू Baghetti Maria devachi maye, amma papaya खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी आतां सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वो सगळ्या सोप्यां सरकार बरोवन चड गरज आसलेल्या थोडी गोडयो आमी ओगेपणांत सारया ह्या मागण्याचो परिणाम आमचेर जाल्लो आसा ताचें फळ आमी आतां आमच्या जिवितान अणभवया
आमकां गॅरंटी मेळटा की आमची कूड मन आत्मो जेजूच्या एकवटान आतां आसा. ताचें बरेपण आमकां तो फावो करता. आमच्या कुडीच्या पावंड्यार जें सारकें ना तें ताका लागून सारकें जावन येतलें हो खात्रेन विस्वास आमी बाळगून दवरया. आमच्या मनांतलीं चिंतनां खूब फाटीं सारकीं आसना. आपलेपणांत रावन उद्रुशान आमकां आपल्या ताब्यांत केल्लें आसा आनी आमची चिंतनांचीच चाल पातकी आसा. ती तो दुरुस्त करून घेतलो आनी आमकां ताच्या स्वतांत ताचे वाटेवेल्यान व्हरूंक आनी आमचें जिवीत ताचें सगळें अदीक खोलायेन जिवंक तो आमकां घडोवन हाडटा. ही पेकोवणी तो आमकां दिता. हो समन्वय इंटिग्रेशन घेवन आमचें जिवीत ताच्या जिवितान अदीक खोलायेन सारूंक आमकां मदत करता. आतां आमी सायबीण मांय कडेन मागया. तिणें आमकां सदांच राखची आनी सांबाळची. आमचें जिवीत जेजू सगळें घडोवन आयिल्लें आसा पूण त्याच वाटेन आमी सदांच चलच्याक तिचो उपकार आमकां जाय. तिची मदत आनी विनंती जाय. त्याच बरोबर भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराची. तर आतां आमी हें मागणें म्हणया. नोमान राणी तुझे माये तूं आमचो जिवीत अमृत आनी बरवंसो आमी पोदेशी वेशी बाळगां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कारा सोडून दोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्या शरांतली तुजी काकुची दोळगाल तूं तोडवाले आनी मोगाळ लोक आंकवार मारी. हे पद्दती उपरांत तुजो जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाचे माये आमचे खातीर माग. जेजून पासारायचे आमकां फावो जावच्याक. आमेन. मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंत आंकवार मरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कर रे बोकणवाळे आंकवार मारये. केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें नालासरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन ह्या बोरवाशार हांव येतां तुजे वेंगेंत हे आंकवारी म्हजे माये. हांव येतां तुजे सरशी तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखी वत. हे देवाच्या पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्यांची पूण दोयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. होय आतांच्यान सगळे पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्यांची तो शक्ती दाखयता. काळजान कोर दोतल्यांक दुस्पटायता. पोतवेदरांक तो सदरा वयली शेवटीता. इणो आख्यांक सुबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे तरेन बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी बरो धाडटा. अब्राहाम आनी ताच्या संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या काकुलीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी आतां सदांच सदांकाल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी आतां सदांच सदांकाल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी आतां सदांच सदांकाल आमेन. R35 घेवया.
कोताय कुटा मुखार तिरवारो आमचो भावान सोय मोते विशोय दिना प्रितीच्या पापाक आमच्या सोय दिवोन पुताक ताच्या मोरगोटून काळजा तोडा वोडुया वाकानुया उपसोल्या ताचे मोदो मोगाच्या पवित्रात्म्याक संस्कार करून खाते पोनात मान दिवया सासना सासना तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उडवतो मागुया देवा एका ओचपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुजे कश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी हे वरवीं थांबून आसतना तुजी सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं जो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक